जे गोंयकारांनी पोर्तुगालाचे नागरिकत्व घेतला तांकां केंद्र सरकाराची मोठी थाकाय। नव्या आदेशाप्रमाण अशे गोंयकारांक भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्ल्याचे प्रमाणपत्र दाखोवन OCI कार्ड घेवपाक मेळटले। तसो आदेश विदेश वेव्हार मंत्रालयान पासपोर्ट कार्यालयाक दिला। ज्या गोंयकारांनी भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करून पोर्तुगालाचो पासपोर्ट घेतला तांकां केंद्र सरकाराची मोठी थाकाय। गोंयकारांक आतां भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्ल्याचे प्रमाणपत्र दाखोवन OCI कार्ड घेवपाक मेळटले। त्या संबंधी केंद्रीय विदेश वेव्हार मंत्रालयान संबंधित अधिकारिणींक भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्ल्याचे प्रमाणपत्र दिवपाचो आदेश दिला। हे प्रमाणपत्र दाखोवन OCI कार्ड केले काय त्या वरवीं भारतांत रावपाक आनी काम करपाक बंधन नासतले। भारतीय पासपोर्ट रद्द केले उपरांत OCI कार्ड घेवपा खातीर गोंयकारांक खूब अडचणी येताल्यो, कारण पासपोर्ट कार्यालयांत पासपोर्ट सरेंडर प्रमाणपत्र दिवपाचे बंद केल्ले। आता ह्यो अडचणी पयस करपाक केंद्राचे विदेश वेव्हार मंत्रालयान नवो आदेश काढला। आदेशा प्रमाण भारतीय पासपोर्ट रद्द केले उपरांत OCI कार्ड मेळोवपा खातीर भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्ल्याचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरतले। त्या प्रमाणपत्राचेर OCI कार्ड दितले जाचो लाव कितल्याशाच गोंयकारांक जातलो। केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर गोयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय विदेश वेव्हार मंत्री S जयशंकर, केंद्रीय परराष्ट्र वेव्हार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी हांचे उपकार मानल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।